प्रिदिशा बाबा भयणांनो, हे पवित्र वर केरीत भाशेन आमच्या सगळ्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. हो आयचो दीस जावन आसा जुजे आनी मारियाचो. म्हणूच जुजेक आनी पूर वाडल्यात. एके भाशेन गुड न्यूज म्हणटा तो, बायबल वाचीत जाल्यार ह्या बायबलांतले सगळे कुटुंब, ऑल द फॅमिलीज इन द बायबल, they also had ups and downs. They also had problems. म्हणटच आमकांय एके भाशेन प्रेरण मेवता. जशे परी ह्या कुटुंबाच्या ह्या बायबलांतल्या कुटुंबांनी सगळ्या प्रॉब्लमांक फुडो करून तोरी देवाचेर बावाट दवरलो आनी सारक्या रस्त्यार ती चोरली. आमचे कुटुंब तशेंच जावंक केरीत भाशेन आमी मागुया. गीत घेवया. तुझ्या नावान सगळे सोयतानपण पयस जाता. तुझ्या नावान सगळे वायट पयस जाता. तुझे नांव काडल्यार गराब्यान आमच्या खासगी जिवितान शांती येता. एक आवचितूच बेचित्तरीची शांती भितर सोदता, कित्याक तुझ्या नावाक आसा पदवी. अर्गां तुका सोम्या. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस फॉर योर पावरफुल नेम, because your name has the power to bring peace in our families, to bring peace in our life, to bring peace in our hearts. Thank you Jesus, praise you Jesus. देवाचे उतर आयकोंक सगळीं आमी उबी रावया. सगळ्या स्तोत्रां मदें काय बरें स्तोत्र. One of the favorite and most popular Psalm number 23. Sorvespor बरो गवली. सोर्वेस्पोर म्हजो गवली, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर, म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोल उदका सोरी म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीत मार्गान चलयता. कालोकाच्या कोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्को ना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजे सुरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका धीर दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दुमदुमीत तेल. म्हजें पात्र उपोत भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. देवाचें उतोरें. बसुया. प्रिदिशा भाऊ भयणीनो, ह्या पवित्र वराक हांव तुमकां एक प्रस्न घालता. तुमच्या लग्नीक जिवितांत आनी तुमच्या कुटुंबीक जिवितांत कसली वादोळां मारता.
what type of storms are rocking your family life, your marriage life? What type of storms? आणि लोग्नीक जिवितान आणि तेच भाशेन कुटुंबीक जिवितान वादोळ मारता तेन्ना तुमचे लोग्नीक जिविताचे आणि फॅमिलीचे तारू आलता तेन्ना या दर्याचेर या लारांचेर कसले प्रयत्न तुम्ही घेतल्या? What solutions have you tried? हांवें म्हटलां आमचे फामील, आमचे कुटुंब आणि बायबलांतले कुटुंब सोर करी जाल्यार लॉट्स ऑफ सिमिलॅरिटीज, प्लेंटी. भोव करून आदल्या कोरारान थोडेच देखावे तुमच्या मुखार घालता. सुरवातेकूच सावन, फ्रॉम द बिगिनिंग, what was the storm that disturbed the personal and family life of Adam and Eve? ताळ्ळ्यो, नो? आनी ताळ्ळ्यांक लागून डिसओबिडियन्स भितर सरले. देवाचें उतर तांणी नाकारले. आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. आमच्या लोग्नीक जिवितांत, कुटुंबीक जिवितांत ताळण्यो भितर सरता. डिसओबिडियन्स म्हणजे गोरकार बायलेचें आयकना, बायल गोरकाराचें आयकना. भुरगीं पांय मायक रेस्पेद दिनात. डिसओबिडियन्स. आयजकाल कितलीं आवय बापूय, हाऊ मच दे स्ट्रगलिंग टू गेट दॅट डिसिप्लिन ऑफ चिल्ड्रन इन द हाऊसेस. सून सासूमायचें आयकना. अख्ख्या बायबलान द होल प्रॉब्लम ऑफ सिन इज डिसओबिडियन्स. जरी तर सगल्यांनी एकामेकाचें आयकल्लें, त्या उतराक मान एंड रेस्पेद दिलोलो जाल्यार 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स विल हॅव बीन सॉल्व्ड. 90%. पण कोणूच आयकोंक सोदिना. अँड दिस इज द ओरिजिनल सिन, मूल पातक, डिसओबिडियन्स. आनी ह्या डिसओबिडियन्साक लागून कितलें दूख ह्या संवसारान, कितलें दूख. दुसरें म्हणटा तें वी हॅव केन एंड एबल, दोगी भाव. तांचो प्रॉब्लम कितें? What was the storm that disturbed their family life and their brotherly relationship? What is the storm? Jealousy. नाटकाय. हांव सदांच म्हणटा, jealousy is the cancer of the heart. जेन्ना ही नाटकाय तुज्या काळजान उत्पन्न जाता, भायर सरता, मूळ घेता, इट टेकिंग रूट इन युअर हार्ट, तेन्नाच ती कातरूंक जाय. जरी तो तूं नाटकाय कंट्रोल करून दवरिना, तो मागीर कॅन्सर जाता. आनी कॅन्सर जालें म्हणटच मागीर तुजें मन पिड्यार, मन कुसयता. जेलसी करप्ट्स युअर मायंड. आनी मागीर मन कुसयलो म्हणटच तो तुजो भाव वा तुजी भयण, तुजें रगत तें दिश्टी पडना. आनी अशेंच घडलें केन एंड एबला मदें. आनी मागीर कितें? कीर मादाली, मर्डर. Jealousy led to murder. कितलीं झगडीं आमच्या कुटुंबांनी नाटकायक लागून वयवो ना. एका भावाक बरी सर्वीस आसा जाल्यार दुसऱ्या भावाक नाटकाय. एका भावा कडेन बरो बांगलो आसा जाल्यार दुसऱ्या भावाक नाटकाय. एका भयणीची भुरगीं बरी शिंकता जाल्यार दुसऱ्या भयणीक नाटकाय. एका बरी सेलिब्रेशन चलता जाल्यार, तांचे काजार व्हडलें जाय जाल्यार दुसऱ्यांक नाटकाय. आनी जेलसी सुबेज जाली म्हणटच मागीर खोबरो सुबेज जाता. जेलसी इज लायक अ पेट्रोल that promotes this fire of gossip. ह्यो पळय खोबरो आमी कोत्ता जायते फावटी 99% तातूंत स्वता सोना. म्हणून आमकां खबरो करूंक जाय कित्याक? वी आर एक्चुअली जेलस. एक्चुअली जेलस. म्हणून आदल्या तेंपार, आदल्या कोरारान केन एंड एबल दे फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ जेलसी. आनी आतां 4000 वर्सां जालीं तरी वी हॅव प्रॉब्लम ऑफ जेलसी. आमी म्हणटात आमी एडवान्स, आमी म्हणटा आमी आधुनीक काळार आसा, मॉडर्न वर्ल्ड, आमकां इतली नॉलेज आसा, इतली इन्फॉर्मेशन आसा, इतली माहिती आसा, बट वी डू नॉट नो हाऊ टू हँडल जेलसी. सगळें शिकप करून
ही आमच्या काळजांत ती नाटकां पळय उपजता उत्पन्न जाता ती आमी कंट्रोल करूंक नका जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ एड्युकेशन. वी हॅव क्वॉलिफिकेशन बट नो एड्युकेशन. तो एक प्रॉब्लेम. दुसरो प्रॉब्लेम म्हणटा तो इसाव आनी जाकोब. आदल्या कोरान सगळे आदल्या कोरारेले बरे एग्जाम्पल आमकां आसा. इसाव आनी जाकोब ओतून भावां मदें. आतां आमच्या समाजांत माय पायचे शेमायचे पळय कितें आसा भाटां बेसां ती आमी इक्वली वांटून भुरग्यां मोदें दिता. वी कॉल इट इनहेरिटन्स. म्हणून आदल्या कोरारान हे इनहेरिटन्स म्हणटा तें जावन आसलें बापायचें बेसांव, वडिलाचें बेसांव. आनी जेन्ना बापूय ज्या आपल्या पुताचेर बेसांव दिता देव ताका फेलीस कोत्तालो. आनी कायद्या प्रमाणे हें बेसांव इसावाक वचोंक जाय. जेकब जाणा आनी जेकबाची माई जाणा, रेबेकाय जाणा. म्हणून बापूय आयज जाणटो सारकें दिश्टी पडोना, तेजे सेन्सीस सारके चलोना, जाणटेपण येयला न्हू. जाकब मागीर इसावाक फटयता. जाकब इसावाक फटयता आनी त्या फोटिंगपणान जाकबाची आवय आदार कोत्ता. कित्याक जाकब ताचो फेवरेट पूत आसलो. गेल्या एड्युरेशनान हांवें तुमकां सांगलेलें द सीन ऑफ पेरंट्स इज फेवरेटिझम. हांगासर रेबेकाचो फेवरेट पूत आसलो जाकब. म्हणटच आवयक जाय आसलें हें बापायचें बेसांव जाकोबाक मेवलेलें. फोटिंगपणां करून सगल्यो नाड बुदी करून बेसांव जाकोबाक वेता. कितलें फोटिंगपण चलता आमच्या फॅमिलीनी. कितलें फोटिंगपण चलता जेन्ना आवय बापायची पाय मायची शेपाय शेमायची गोरां बाटां बेसां दुडू भांगार डिवायड कोत्ता पळय तेन्ना. कितल्या भावांनी भयणांनी एकामेकाक फोटोवन रॉंग पेपरांक करून फॉल्स सायनी करून फॉल आदवोगाद करून कितले जाणांक फटयल्या. पातकां तींच आहा. हें केन्ना बदलतलें. आमकां हें गिन्यान केन्ना येतलें. बाबा आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूची पाटलावदारांव. केन्ना येतलें. वेन आर वी गोइंग टू चेंज. म्हणटच जे आदल्या गोरारान घडलेलें तें आमच्याय गोराब्यांनी घडटा. मागीर गेल्या पावटी हांवें सांगलेलें वी आर डिस्कस्ड अबाउट द लायफ ऑफ सेंट जोसेफ. आदल्या कोरारान कशे भाशेन भावांनी ताका विकलो. अगेन प्रॉब्लम ऑफ जेलसी. बट हियर जेलसी इज लीडिंग टू बिट्रेयल. आमच्या गोंयच्या भाशेन कोंकणीन म्हणणी आसा पातकी जाय घातकी जाय नाका. पातकी जावंक शकता पूण घातकी जाय नाका. म्हणजे झुजेचे सगळे भाव तेंच रोगत घातकी जाले. बाबाक विकून दिलो. हें घातकीपण आमी कितल्या फावट पळयता. कितल्या दादल्यांनी हें घातकीपण दाखयलें आपल्या वस्तुरे थंय आपल्या बायले थावन. हाऊ मेनी men, husbands betrayed their own wives. How many wives betrayed their own husbands. असल्यो काणयो कितल्यो आयको येता. आनी वर्स म्हणटा तें कितल्या दादल्यांनी कितल्या बापायनी आयज बापायचो दीस आमी म्हणून उगडास कोत्ता. कितल्या बापायनी आपल्याच भुरग्यांचो घात घेतलेलो आसा. How many fathers have abused their own children? पातकां आदल्या कोरारांतली पातकां आमची. आनी मागीर आदल्या कोरारान पोतून आमी पळयता. Second book of Samuel, chapters 13 to 19. King David, पातशाय दाविदाची काणी. हे देवळ्ळो पातशाय तो. त्या टायमार किंग डेविड वॉज नंबर 1 रुलर इन द वर्ल्ड. आख्खो संवसार ताचो एके भाशेन. Of course, the whole world was not discovered at that time. हे देवळ्ळो पातशाय.
सगली पदवी, सगलो पावर, सगले दुडू, सगले भांगार, सगले सैनिक ताचे. He could command the world, but he could not command his own children. येदे व्हडलो एम्परर तो, येदे व्हडली पोदी आसली, पुणून आपल्याच भुरग्यां मध्ये शिस्त नासली, डिसिप्लिन नासली. सगले भुरग्यांक दिलें ताणें, सगली गिरेस्तकाय, सगली पोझिशन आपल्या राजकारभाऱ्यान, सगली मोजा सगळें दिलें. ते डिसिप्लिन पळय म्हणटा ती दिवंक ना. He forgot, King David forgot to discipline his children. कितें जाता? भुरग्यांक आमी सगळें दिलें, अपुरबाय केली, वस्तू नाका त्यो एक्स्ट्रा बसून दिल्यो, कितें जाता? मागीर पायचेरूच फोंट पडटा, वय ना? मागीर पायचेरूच फोंट पडटा. सगल्या आजुलांनी, गोंयांत कितल्या आजुलां आतां जाल्या, सगल्या आजुलांनी बोयांत विजीट करात आनी जाणट्यांक विचारात, तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां ह्या आजुल्यान कित्याक घातल्या? वाय? रोडोन दुकां गळोवन म्हणटली, फादर हांवें कोस्ट करून म्हज्या भुरग्यांक वयर काडलें, हांवें कितें वायट केलां? सगलें ताका दिलें, हांवें कितें वायट केलां? हांवें कितें वायट केलां? दाविदाचो पूत, म्हाका दिसता तो तिसरो पूत, एब्सलोम, बापायक रेस्पेद दिवच्या खातीर, बापायचो जागो सांबाळच्या खातीर बापायच्या कोदेलीची आशा ताणें केली. इतलो पोदवेन गोरबान तो बोल्लो, तो आपल्याच बापायक, पातशाय दाविदाक, राजा दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदतालो आनी आपूण किंग जावंक सोदतालो. यू सी दिस ट्रेजेडी? सगलो संवसार तुवें जोडलो आनी इबाडलो तुज्या कुटुंबाचो वोतमो, कसलो फायदो? कसलो फायदो? एका टायमार एका मिसार हांवें शर्माव केलोलो, गोल्डन जुबली, आनी हांवें शर्माक म्हणलें, आवय बापाय न्हू, तुमी कोस्ट करून तुमी दुडू साल्वार केल्या, तुमच्या भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिया, बरो मार्गदर्शन तांकां दियात, बऱ्या रस्त्यार तांकां चलोवयात, सगलें बरें दियात, पुणून सगलें भुरग्यांच्या नांवार करी नाकात. आतां हांवें तुमकां पोतून सांगता, तुमची दौलत पळय आसा, गिरेस्तकाय पळय आसा, सगलीं तुमच्या भुरग्यांचेर 100% भुरग्यांच्या नांवार करी नाकात, रस्त्यार पडटलीं. संवसार बदलला, आदिल्ल्या भाशेन संवसार ना. आनी हांवें त्या शर्मावान सांगलेलें त्या जाणट्या आवय बापायक, तुमी तो पोटलो करून दवरशात, सगल्या भुरग्यांच्या नांवार करीत जाल्यार ज्या दिसा तुमी काशान न्हिदतलीं त्या दिसा तुमची भुरगीं झगडटलीं. आनी खरेंच घडलें, खरेंच घडलें. मीस जालें, सगलें बरें जालें, रिसेप्शन चलता आसतना बाबा मदें झगडीं, बाबा मदें झगडीं, पांय मायच्या भांगाराक झगडीं. सगलें तुमी तुमच्या भुरग्यांक दिलें आनी जरी तो भुरगीं तुकाच मानेन रेस्पेद दिना, तुका वालोर दिना तुज्याच घरान, कसलो फायदो? कसलो फायदो? मागीर दावीद बसोन रडटालो, एब्सलोम म्हज्या पुता, एब्सलोम म्हज्या पुता, एब्सलोम म्हज्या पुता. दाविदाक शॉक बसलो. आनी मागीर गेर चलता आसतना एब्सलोम मेलो, एब्सलोम मेलो. पूण मोडच्या आदीं दावीद पातशाय आपल्या पॉलासीन आसलो, सगले सैनीक, शेंबोरियांनी सैनीक, ही वॉज गार्डेड विथ हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स. येदे व्हडली पॉलास, इतलें भांगार, इतलें दुडू, कितें जालें? जेन्ना चेडो आशेतालो त्या कोदेलीर बसोंक, दावीद भियोन पावलो. आपल्या कावन्सिलरांक, एडवायझरांक घेवन आनी आपल्या लागशिल्ल्या दुसऱ्या फॅमिलीच्या मेंबरांक घेवन पावलो, पालास सोडून धांवलो. तशेंच आमच्या घरांनी घडटा. थोडे रावतात, थोडीं भुरगीं रावतात, पांय माय केन्ना मोडटलीं, भाटां बेसां आपल्या नांवार केन्ना जातलीं. हाऊ सॅड, हाऊ सॅड. जेन्ना
ही आस काळजान भितर सरली म्हणटच आमी कुड्डी जाता. आमी कुड्डी जाता आनी पाय माय कोण रोगोत कोण ते सगळे आमी विसरता. तेच भाशेन आसा फर्स्ट सॅम्युएल, फर्स्ट बुक ऑफ सॅम्युएल चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 3. तुम्ही आयकला हाची काणी सॅम्युएल म्हणटा तो उगडा आसा. सॅम्युएल सॅम्युएल उगडा आसा आदल्या कोरारान उलोय सायबा तुजो चाकर आयकोता ताची काणी. हो सॅम्युएल प्रवादी आतां जाणटो जाला. आतां तो मोरपाक पावला. ताका दोग पूत आसले आनी आपूण मोत्तलो म्हणून ह्या दोगांय पुतांक सॅम्युएलान एके भाशेन इन्चार्ज केले. लोकांचो इन्चार्ज तांचे फुडारी हे केले. सॅम्युएल बरो मनीस आसलो, भाग्यवंत मनीस, देव भिरांतीचो मनीस, देवाचो प्रवादी आसलो. पूण एक दीस सगलो लोक येता आनी म्हणटा सॅम्युएल तुजे पूत म्हाका नाका, आमकां नाका, तुजे पूत आमकां नाका. Your sons are selfish and greedy. असाय आमच्या मदें जायती आवय बापूय सारकी भाग्यवंत. सदांच ती मिसाक वयतात, रेतीराक वयतात, तेस कोत्तात, मागणें कोत्तात, उपास कोत्तात, सॅक्रिफायस कोत्तात. पूण भुरगीं जस्ट ऑपोजीट. भुरगीं जस्ट ऑपोजीट. वी हॅव ऑल्सो सच फॅमिलीज. आनी सॅम्युएलाकूय भरपूर दूख जालें जाणटेपणार भुरगे सारके चलोना म्हणून, देवाच्या रस्त्यार चलोना म्हणून. Maybe Samuel also did not discipline his sons at the right time. हांव तेकाच लागून म्हणटा पयलीं 7 वर्सां, पयलीं 7 वर्सां भुरग्याच्या जिवितांत चड म्हत्वाचीं. पयलीं 7 वर्सां जें तूं भुरग्यांक शिकयताय पयलीं 7 वर्सां तें सदांच भुरग्याच्या मनान उरता. But if a father or mother is absent in the first 7 years of the children, then we have problem. Then we have problem. कित्याक पयलीं 7 वर्सां जावन आसा एक ओली शिमीट कशी. शिमीट घाल्ली म्हणटच हात लायशी पांव लायशी माक उत्ता. तेच भाशेन भुरग्यांचें मन. प्रितीच्या बाबड्यानो, so many examples in the Old Testament. And today also we have the same problems. Today also we have same problems. हे सगळीं प्रॉब्लेमां, हे सगळे कोस्ट, हे सगळें दूख सोसून म्हाका दिसता दाविदान एक गीत बरयलें, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. सोमी म्हजो गोली म्हाका कांयच उणें ना. आनी म्हाका दिसता ही तुमी कोण जाणटी पळय आसात हांगासर तुमी तशेंच म्हणटलीं न्हू. गोवाचो मोग म्हाका तितलो मेळोंक ना, बायलोचो मोग म्हाका मेळोंक ना, भुरग्यांचो रेस्पेद म्हाका मेळोंक ना, सुनयेचो रेस्पेद म्हाका मेळोंक ना, वा सासूमायचो रेस्पेद म्हाका मेळोंक ना. हांवें जिवितांत जायते कोश्ट केले, फकत देव म्हाका पावला. वयवो ना, फकत देव म्हाका पावला. So with this feeling, people sing, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. गीत घेऊया. सोमी म्हजो गवली, सगळीं उबी रावया. So
mimo sogori Kais makaunena साहेबा आमकां कांयच सोडना तूं जाणसाय आमचो गोली तूं जाणसाय आमचो धीर आदार आनी बरबोसो तुजेरीच आमचो विस्वास तुजेरूच आमची कुशालकाय आमचें दादूसपण सदांच आमकां राख आनी सांबाळ साहेबा आमच्या कुटुंबान तूं यो साहेबा तुजे आसणे आमच्या कुटुंबान आसूनी आमच्या लग्नीक जिवितान तुजे आसणे आमकां जाय तुजी सावळी आमच्या जिवितार आसूं दी आमच्या कुटुंबान जायते प्रॉब्लेमां आसा जायते कोस्ट जायते टेन्शन जायते स्ट्रेस जायते मिसअंडरस्टँडींग यो साहेब आमच्या कुटुंबान आनी दी आमकां ती शांती दी आमकां तुजो मोग बसूया प्रिदिशा भाऊ भयणीनो ह्या कोरेस्माच्या दिसांनी दर एक सॅटर्डे आमी आवयच्या आंकवार मारेच्या 7 दुखी वयर आमी नियाळ कोता 7 दुखी वयर फाल्यां पोतून आमी नियाळ कोत्तेल्या पूण कितल्या जाणांनी आयकलां झुजेच्यो 7 दुखी हॅव यू हर्ड अबाउट 7 सॉरोज ऑफ सेंट जोसेफ हांवें आयकल्लें म्हाकाय तितलो उगडास नासलो आनी हांवें चिंतलें तुमकांय उगडास आसचो ना कित्याक आमच्या गोंयांत तें देवोसांव झुजेच्यो 7 दुखी देवोसांव गोंयांत ना पूण तुमकां तुमच्या मुखार दवरून तुमकां उगडास कोत्ता ह्यो 7 दुखी झुजेच्यो पयली दूख हीज डाउट्स अबाउट मदर मॅरी पयली दूख जेन्ना आंकवार मारयेन झुजेक शॉक दिलो झुजे हांव प्रेग्नंट आसा गुरबेस आसा अरे बापरे जायते प्रश्न मनान येले झुजेच्या जायते प्रश्न आंकवार मारयेन म्हाका घात कित्याक केलो कोण तो ताका प्रेग्नंट करपी आतां कितें जातलें जायते प्रश्न द फॅक्ट इज डाउट्स kill marriages. Doubts kill marriages. Before your marriage is killed, you kill the doubt. I repeat, before your marriage is killed, you kill the doubt. Zori tor ek paut monan dubaw bitor sollo, soitan bitor sotta. Ani soitan koso bitor sotta dubawani. आणि एक पाट दुबा भितर सरलो म्हणून तो दुबा भायर उडोवंक एकदम आगोड आणि जितले पावटी तुकडे प्रूफ आसा बाबा तुजो गोरकार विश्वासी ना तुजी वस्तोरी विश्वासी ना आनी कसले दुबाव येले म्हणटोच मागीर ते दुबाव भायर उडोवंक एकदम डिफिकल्ट देन यू रिक्वायर स्पेशल रिट्रीट्स लायक इनर हिलिंग रिट्रीट्स देन यू रिक्वायर काउन्सिलिंग फॉर इनर हिलिंग म्हणटोच झुजेकूय दुबाव येयलो बाबा कितें पूण झुजेचो दुबाव पयस जाता जेन्ना आंच बडवो स्वप्नान ताका सोत कितें तें सांगता म्हणटोच ही पयली दूख सान झुजेची दुसरी दूख सगळे बापूय एक खरो बापूय एक खरी आवय बरी आवय बापूय आशेता आपल्या भुरग्यांक बरें दिवंक वय ना बरें घराची सोड बर प्रेग्नंट जालें गुड न्यूज मेवलो म्हणटोच एक आवय बापूय चिंता बऱ्या हॉस्पिटलान डिलिव्हरी करूंक वय ना 6वो 7वो म्हयनो जालो म्हणटोच ऑलरेडी प्लॅन केलें अमके हॉस्पिटलान डिलिव्हरी जातली
ओमकी ओमकी गाडी येतली घरा येवंक वयर वचोंक कोण विजीट करूंक येतलो वस्तू जाय जुजेक दूख जाली बापूय जावन गोरवांच्या गोट्यान डिलिव्हरी जाली ही दुसरी दूख कांयच करूंक जावंक ना ही वॉज फिलींग गिल्टी विदीन आय एम द फादर आय हॅव द रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव बापूय जावन म्हजी जबाबदारी म्हज्या भुरग्याक म्हज्या पोतिनीक एक बरो जागो दिवंक जावंक ना जुजेची दूख हीच दूख आतां पासून कितल्या बापायच्या काळजांनी आसात कितले बरे बापूय रडटात जायना तितलो इन्कम ना तितली बरी सर्वीस ना आशेतात भुरग्यांक बरें दिवंक आनी जितले फावटी भुरगीं मागता डाडा म्हाका हें दी डाडा म्हाका तें दी काळीज रडटा बऱ्या बापायचें पूण घडो ना बोल्सान पयशे ना कोणें म्हाका एक व्हिडिओ धाडलेलो एक दादलो कन्स्ट्रक्शन वर्क करतो आपल्या भुरग्याक आपल्या धाकलान चेडूंक 6-7 वर्सांचें भुरगें ताका खुशाल करूंक तो हॉटेलान वयता जेवपाक आपल्या भुरग्याक मसाला डोसा च्या पाणी दिता आनी आपण उदक पिता घडोंक ना हे भाशेन जायते बरे बापूय आसा तांची दूख आमी सजमोन घेता ही दूख जावन आसली जुजेची तिसरी वॉचिंग द सर्कमसिशन येदोसो बाळक जेजू सर्कमसिशन चलता आसतना एक कुडीचो सांदो कातरलो म्हणून भुरगीं कितलीं रडटात फॉरगेट अबाउट चिल्ड्रन एडल्ट्स जाणटी एक इंजेक्शन म्हणल्यार गुंयन पडटात वय ना डेंटिस्टा कडेन गेल्यार मातशें तें इंजेक्शन मारलें डेंटिस्टाक गोटेंक मारतात भियोन आनी इमॅजीन सर्कमसिशन हाऊ मच दॅट बेबी जीजस मायट हॅव क्रायड वय ना ही दूख ताची बापूय रडलो आसतलो जुजे मोगाळ म्हणटोच जेजून किचराटी मारले आसतले सर्कमसिशन चलता आसतना बापूय रडलो ही तिसरी दूख कितले आवय बापायक दूख भोगता जेन्ना भुरग्यांक मार बसता वो कितें एक्सिडेंट जाता वो सकला पडटा हात पांय मोडटात कितले बापायक दूख जाता दिस वॉज द थर्ड सॉरो ऑफ सेंट जोसेफ मागीर निमाणे 4 पळय दुखी आसा त्यो आनी आंकवार मारेच्यो झुजेच्यो त्यो कॉमन चवथी म्हणटा ती पेनफूल मेसेज फ्रॉम सिमियोन मग उगड आसा सिमियोन बाकणी कोत्ता एक तलवार एक सोड तुज्या काळजाक आसपास रिकतली खंयच्या बापायक दूख जावचें ना खंयच्या बापायक दूख जावचें ना कोण अशें उलयत जाल्यार सगल्या आवय बापायक जाय भुरग्यांचे व्हडले व्हडवी केलेली फुडार बरो जातलो आवय हो तुजो चेडो न्हू ताजो फुडार बरो जातलो तो व्हडलो जातलो अशें म्हणत जाल्यार आवय बापाय हॅपी जाता पूण त्याच आवय बापायक सांग ह्या भुरग्याक लागून जाय तें दूख तुज्या जिवितान येतलें दिस इज another sorrow in the life of Joseph and Mary मागीर धाकटुल्या भुरग्याक घेवन फ्लायट टू इजिप्त कसले कोस्ट आतां बाबा इजी हिंगासान बॉम्बे वच अमेरिकाक वच लंडन वच टिकेट बूक केली फ्लायट गेलो आदल्या तेंपार दिस इज अनदर सॉरो ऑफ मदर मेरी एंड सेंट जोसेफ मागीर इजिप्ताक गेले उपरांत आनीक आंच बोडवो येता आनी म्हणटा चल आतां तूं पोतून जेरुसलेमाक वच पूण पोतून जेरुसलेमाक वचोंक सारकी भिरांत कित्याक हेरोड पातशाय मेलो पूण ते जो चेडो आतां त्या पोदवेच्या कोदेलीर बसला ही वॉज वर्स दॅन हेरोड आमकांय आमच्या देशान नोदोर मारी जाल्यार आमी म्हणटा ते थोडे पॉलिटिशियन सारके डेंजर त्या कोदेलीर बसोन कितें करीत कसलें डिसिजन घेत आमचो फुडार कितें जातलो भिरांत दिसता पूण हांव म्हणटा तें मरो जाल्यार आनी दुसरे ताच्याहून पास्ट हे जाल्यार कितें जातलें म्हणून जुजे आनी मारिया भियेली पोतून जेरुसलेमाक घेवंक दे गॉट स्कॅर्ड ही जावन आसा तांची आनी एक दूख आनी शेकींग जेजू देव मंदिरान सांडटा आनी प्रितीच्या भावणेनो हांवें सांगलां ते भाशेन एवरी सॅटर्डे वी ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द 7 सॉरोज ऑफ मॅरी ताकाच लागून आमी तिका मार्तिरांची राणी म्हणटा क्वीन ऑफ मार्टर्स
ह्यो 7 दुखी आमी एवरी सॅटर्डे नियाळ कोत्ता आतां सांगचो ना, तुमी ऑलरेडी जाणात. पण इतलें सांगूंक सोदता, जशे परी तुमच्या जिवितांत दूख येता, प्रॉब्लेम्स येता, कोरीस येता, तेच भाशेन जुजे आनी आंकवार मरेच्या जिवितांत भरपूर येयलें, भरपूर. लॉट ऑफ फियर अँड लॉट ऑफ एंग्जायटी, फिनान्शियल फियर, फिनान्शियल इनसेक्युरिटी. तुमकांय आहा बाबा, सर्वीस ना, लोन आसा, पेमेंट करूंक जाय, देस्पेस आसा, फिनान्शियल इनसेक्युरिटी, फिनान्शियल टेन्शन, फिनान्शियल क्रायसिस, फिनान्शियल स्ट्रेस. जुजेक मार्याकूय आसले, सेम प्रॉब्लम. मागीर फिजिकल सेक्युरिटी, जुजेकान मार्याक फिजिकल सेक्युरिटी. हेरोडान 500 हेका धाडले, सैनिकांक धाडले भुरग्यांक जिवेशी मारा म्हणून. तुमची भुरगीं जल्माक आयली पळय तेन्ना, तुमची भुरगीं जल्माक आयली पळय तेन्ना कोण तरी सुरी घेवन येयलो तुमच्या भुरग्यांक मारूंक? कोण तरी येयल्लो ना. बोलत्याक जस्ट टू से ऑपोजीट, जेन्ना तुमी हॉस्पिटलांतल्यान घरा येयली, लोक येयलो विश करूंक, फुलां घेवन येयलो, हातीन दोता, किस घेता, बेजूक घेता. कितली कुशालकाय, कितली कुशालकाय. पूण जेजू जाता थिंगासोर आसा, हेरोड सैनिकांक धाडटा जिवेशी मारूंक. इनसेक्युरिटी ऑफ लायफ. इजिप्ताक गेलो, परदेसान गेलो, थिंगासोरी भिरांत. आमचो लोक परदेसान कितलो लोक आसा, गाल्फाक पासून थोडे जाण भिरांतीन रावतात. So don't think only you are suffering, and don't think only Mother Mary and Joseph had good life. They had the same type of experience, same type of feelings. आणि हे सगळे अनुभव आसतना, इतले टेन्शन, इतली भिरांत, इतलो स्ट्रेस आसतना, यू थिंक ओनली यू हॅड स्ट्रेस? आता आधुनिक काळार आमी स्ट्रेस डिप्रेशन ही 2 उतरां आमी कितली वापरता. बट यू लुक एट द लायफ, तांचे कितले स्ट्रेस, कितले डिप्रेशन. म्हणून एक ताणी सोडूंक ना, एक वस्त ताणी सोडूंक ना, आनी ती म्हणटा ती भावार्थ. भावार्थ म्हणटा तो सोडूंक ना. तो भावार्थ यावेचेर, सर्वेस्पर देवाचेर ताणी तीर दवरलो. आनी थ्रू फेथ यू कॅन कॉन्कर ऑल युअर प्रॉब्लेम्स. थ्रू फेथ. भावार्थ तो तीर आसत, ताकाच लागून म्हणटा, when fear knocks on your door of your heart, I repeat, when fear knocks on the door of your heart, send your faith to open the door. जेन्ना भिरांत येता, तुज्या काळजाक डुब 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 जाता, तेन्ना तुजो भावार्थ जागोय, भिरांत पयस वता. भावार्थ जागोय आनी भिरांत पयस वता. आमच्या संस्थेन 2 जाण व्हडले सान, आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस आनी आसिसीच्या भाग्योन क्लारा. क्लारा कोयंतान आसतना दुसऱ्या गांवांतले सैनीक येयले, चोर येयले आनी त्या कोयंतान सिस्टरींक एटॅक करूंक सोदताले. भाग्योन क्लारा ब्लेसड सॅक्रमेंट घेता, जोनेला कडेन वयता, भावार्थान तांकां दाखयता, ते सारके तोंड जातात पॅरलायज जाल्ल्या भाशेन. सो एक्टिवेट युअर फेथ when fear knocks at your door. प्रितीच्या बाबडेनो, हो इल्लोसो वेळ आतां 10 मिनटां किरीत भाशेन आमी मागण्यांत सरुया. I want all of you to join with me in praying for all the husbands, for all the fathers, for all the mothers, for all the wives. सगळीं उबी रावया. आनी दर एक मागण्या फाटल्यान ल्हानसो कोरस आमी गीत घेतले. Father, we want to thank you for all the good fathers, for all the good things they do for their families. मोगळा बापा, तुका दिनवासता ह्या आमच्या कुटुंबांनी आनी ह्या संवसारान जायते बरे बापूय आसात. जाय तो तोकोस ते घेतात, जाय तो सॅक्रिफायस ते करतात. सगळो आपलो वेळ आपल्या पुतिनींक, आपल्या भुरग्यांक, आपल्या आवय बापायंक, आपल्या कुटुंबाक ते दितात. भांगाराचे बापूय सायबा, सदांच तांणी अशेंच रावूंक, मोगान आनी बाबार्थान आपलो कुटुंब वयर काडूंक, खेरीत भाशेन तांचेर आशिर्वाद घाल.
आणि ह्या तांच्या बऱ्या गुणाक लागून तुका आमी दिनवासता. गीत घेवया. Lord, we want to thank you for all the good husbands. They have been exceptionally good. कितले गोरकार काय बरे मनीस आपल्या पोतिनीचो कितलो हुस्को दवरतात, आपल्या कुटुंबाचो कितलो हुस्को दवरतात, आपल्या भुरग्यांचो कितलो हुस्को दवरतात. हे सगळे बरे गोरकार कितले विश्वासी, न्हयच आपल्या पोतिनीक पूण आपल्या कुटुंबाक सगळें तांचें चिंतप, आपल्या कुटुंबाक सगल्यो तांच्यो कोरण्यो, सगल्यो तांच्यो येवजण्यो आपल्या कुटुंबाक बरें करूंक. साहेबा तुका आर्गां दिता असल्या बापायां खातीर आनी असल्या गोरकारां खातीर. तांची देख घेवन दुसऱ्यांनी तांच्या पावलांनी चलूंक आनी हे तांचे बरे गूण सदांच तांणी फुडें व्हरूंक खेरीत भाशेन तुका आमी दिनवासता. गीत घेवया. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Lord, we want to thank you for all the wonderful mothers and wives. So many of them, they sacrifice so much for their husbands, for their children, for their families. In spite of all their sufferings, quietly, silently, they offer their sufferings to you, Lord. Thank you, Lord, for these wonderful mothers and wonderful wives. Kerit Bashin Saiba tuka dinwasta. Kai bori aboyo, kai bori potini ya संवसारान आजुनूय दिश्टी पडटा. सगळें आपलें दूख पयस करून आपलो कुटुंब, आपलो गोरकार, आपली भुरगीं ती मुखार घालून सगळें आपलें जिवीत, सगळो आपलो वेळ तांच्या पासत ती सारतात. ताकाच लागून साहेबा तुका दिनवासता. केरीत भाशेन तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल. बरी भलायकी, कुडी आत्म्याची शांती ताका दी. देवाक दिनवासूया. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Lord, we want to thank you for all the wonderful mother-in-laws and for the amazing daughter-in-laws. Bless them, Lord, for their gift of understanding, for their gift of cooperation. वही साहेबा अजूनही या आधुनिक काळार जायत्यो सासूमायो, गवामाय, जायत्यो सुनो अजूनही एकामेकाक रेस्पेदान ती वागतात, एकामेकाचें उतर आयकतात, एकामेकाक समजून ती घेतात, एकामेकाक सहकार दितात आनी एकामेकाक पावतात. काय बरें दिसता असल्या कुटुंबांनी. साहेबा तांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या एकवटाचेर, तांच्या मोगाचेर, तांच्या सहकाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ओशींत आनी मोगान आनी सहकारान भोवंक तूं तांकां कुरपेन बोर. देवाक अर्गां दिवया. इल्लोसो वेळ केरीत भाशेन मागुया. जे बापूय जबाबदारी घेनात, जे गोरकार अविस्वासी आसात, जे बापूय, जे गोरकार आपल्या कुटुंबाक कांयच करिनात, जे बापूय, जे गोरकार आपल्या कुटुंबाक 2 रुपया धाडिनात, 2 रुपयांचो वावरूय करिनात, जे बापूय, जे गोरकार आपल्या पोतेनीक भुरग्यांक थोड्या फावट उपाशीन दवरतात, जे गोरकार, जे बापूय दुसऱ्यांक पावतात, दुसऱ्यांक दुडबांचो आदार दितात, पण आपल्या कुटुंबाक कांयच दिनात, तांकां एके भाशेन साफर करतात.
मागुया खेरीत भाशेन या गोरकारांक या बापूंक बायलान एकदम बरे, एकदम बागयोन, एकदम शांत, एकदम मोगाळ म्हणून ते दाखोवंक सोदतात. आपलें रेप्युटेशन, आपलें नांव बायलान ते जोडटात. म्हणून आपल्याच घरान व्हडले देंवचार कितले ते आपल्या पोतिनीक, आपल्या भुरग्यांक ते सोतायतात. खेरीत भाशेन मागुया देवाचो हात तांचेर येवन, देवाची सावळी, देवाचे आसणे तांच्या जिवितांत येवन तांची काळजां बदलूंक. गीत घेवया. Change their heart, O Lord. Change their heart, O Lord. Make it ever new. Change their heart, O Lord. Make me like you. Lord, we want you to touch the hearts of those mother-in-laws and daughter-in-laws constantly fighting. How much of abuse goes on between these two ladies? The house is shattered because of the indifference, because of enmity, because of jealousy, because of ego problems between mother-in-law and daughter-in-law. Oi Saiba. Family in शांती काय ना, मोग ना, सहकार ना, कित्याक सासूमाय आनी सून झगडटात. एकामेकाक पडोनात, एकामेकाच्यो खबरो करून गोरकाराचें मन कुसयतात. नाका जाल्ल्यो खबरो करून घरांतलो सुसेग पिड्यार कोत्तात. खेरीत भाशेन सायबा तुजो आशिर्वाद तांचेर मागता. टच देयर हार्ट्स लॉर्ड. चेंज देम फॉर द बेटर, फॉर द गुड. मनान घाल तांच्या ही शांती चड गरजेची कुटुंबान. हो मोग, हो सहकार चड गरजेचो भुरग्यां खातीर आनी बऱ्या भलायके खातीर. खेरीत भाशेन मागुया देवान ताचेर हात धरून आपले आसणे, आपली सावळी तांचेर घालून तांची काळजां बदलूंक. लेट अस सिंग. Change their heart, O Lord, make it ever new. Change my heart, O Lord, make me like you. Lord, we want to thank you for the wonderful children, for the wonderful, amazing sons and daughters. How beautifully they love their parents and grandparents. How beautifully they are disciplined at home. Oi Saiba, जायते भुरगीं, जायते चेडे चेडवां एकदम बरीं, काय बरें दिसता तांच्या घरान भितर सोदता आसतना. आवय बापूयक रेस्पेद, जाणट्या शेपाय शमायक रेस्पेद, तांकां पावतात, हेल्प कोत्तात, आदार कोत्तात, वेळ दितात. सायबा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ओशींच मोगान ती वाडोवंक, ओशींच एकामेकाच्या हुस्क्यान वाडोवंक सायबा तांकां सगल्यांक तुज्या गोपान दवर. आनी त्याच बरोबर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. जीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक रेस्पेद दिनात, आपल्या शेमायक ती कॅर करिनात, तांकां सांडटात, वेळ दिनात, तांच्या गरजांक ती पावनात, ती दे जस्ट डोंट केअर. सायबा तांच्या काळजांक एक बरें उतर घाल, तांच्या मनान एक बरी सोच घाल, एक बरें चिंतप घाल, तांचें जिवीत बदलूंक आनी तुवें दाखयल्लो तो मार्ग, तो रस्तो धरूंक, उजवाडाचो रस्तो धरून आपली फामील कुशालकायेची करूंक. खेरीत भाशेन तुजो आशिर्वाद आमी मागता. लेट अस सिंग चेंज द हार्ट, ओ लॉर्ड. change their heart, O Lord, make it ever new. Change my heart, O Lord, make me like you. देवाचो आशीर्वाद घेवंक, फायनल ब्लेसिंग घेवन दिमी घालुया. लेट्स टेक R35.